Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलून पिसिदियेचे अंतिओकेंत पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हळें, म्हज्या भावां भयणींनो, अब्रामाचे कुळयेच्या पुता धुवानो, आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसालेमाच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखोनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां समजोनासतना ताचेर मोरणाचें फर्मोण मारलें आनी ती घडोवन येशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळोंक ना. तरी ताचेर मोरणाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलेंय शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधींत निकेपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत थावन आपणा बराबर जेरुसालेम गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरजे मुखार हें आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक भासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमा तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगोट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगोडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलों. लोखंडाचे बेतकाटेन तूं तांची पदवी मोडतलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो, चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें भेन धरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं.
जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबोळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान ना. मातयो 13:50-7. नियाळाक आदार. दोग इश्ट आसले, एकाच गांवचे, एकाच शाळेंत शिकपी, साद्या घोराबयांतले, एकामेकाक पावपी, सांगातान वाडले. एकटो इश्ट बरें शिकोप करून स्कॉलरशीप घेवन परदेसांत आपलें फुडलें शिकोप करता आनी बरें यश मेळोवन व्हड फामाद मनीस जाता. स्वताचें जिवीत तो जियेता. दुसरो लोक ताका मानान लेखता, पूण ताचो इश्ट आनी गांवचो लोक ताची नीत करता. अरे, ताचो बापूय आमगेर काम कोत्तालो, कांय नासलें तांचे कडेन, आतां आपूण व्हड समजता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ही ओळ मेळटा. एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसान आनी आपल्या घरांत मान ना. मातयो 13:50-7. जेजून जायतें बरें केलें, पूण खाशा ताचो गांव, घरचो लोक ताका लेखिनात. आनी हाकाच लागून जेजू थंय चड विजवितां करिना. जेजू आपल्या बापान दिल्लें कार्य शार्ती पावयता. आयज जायतीं तरणाटीं आमच्या गोंयांत सिर्वीस करूंक सोदतात आनी आशेतात, पूण तांकां बऱ्या उतराचो पाठिंबो आनी शाबासकी मेळना. असल्या वेळार तांणी लॉज ओ भिरांत धरिना जावंक, पूण जेजू खातीर जियोंक गरजेचें. सर्गींच्या बापा, लॉज भिरांत धरिनासतना कसलोय वावर करूंक तयार आसूंक भाग्यवंत जुजेचेर नदर मारून आमी सदांच वावरूंक आमकां भाग्यवंत जुजेच्या बऱ्या गुणांनी भर म्हूण आमी मागतां. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Kuru.